फाटल्या कांय वर्सांच्या तुळेंत अंदू दिवचल तालुक्यांत भाताचें पीक वाडपाची शक्यताय आसा। तालुक्यांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांत सध्या भाताची लुवणी आनी मळणीची कामां नेटान सुरू आसात। सुरवातीच्या धुमाकुळा उपरांत हवामान संतुलीत उरिल्ल्यान भात समाधानकारक पिकला। कापणी आनी मळणीची कामां सोंपमेरेन पावसान कृपा केली जाल्यार अंदू चार गोड चड मेळटले अशी आस्त शेतकारांक आसा। हांव दीपक गडेकर, सहाय्यक कृषी अधिकारी झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस बिचोले हांगा काम करता। आमचे ह्या वर्सा जे खरीप कल्टिवेशन जाल्लें तेजे पीक खूब बरें आयिल्लें आसा। लोकांची प्रतिक्रिया खूब बरी आयिल्ली आसा। आमकां साळ, मेणकुऱ्या, मया, शिरगांव ह्या जाग्यार आमचे सगळें हार्वेस्टिंगूय बरे सोयीस्कर रितीन जाल्लें आसा। सो लोकूय खूश आसात की तांकां बरें भरघोस अशें पीक मेळिल्लें आसा। तशेंच आमची फुडल्या सिजनाची बी तयारी चालू जाल्ली आसा आनी कांय भागान नांगरणी चालू जाल्ली आसा। सो अळसाणो घालपाची किंवा भाजी रोवपाची तयारी तेंच्यांनी चालू केल्ली आसा। सो येता ते दिवाळे पर्यंत सगळें हार्वेस्टिंग कंप्लीट जातलें अशें आमकां आशा आसा। आतां पर्यंत एक 75-80% हार्वेस्टिंग ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लें आसा। ताका लागून आमी सगळे बाय दिवाळी लोकांक सगळें हार्वेस्टिंग जावन तांकां एक बरी एक दिवाळी तांकां दिवाळी सण मनोवपा खातीर तांकां एक बरी संदी मेळटली अशी आमकां आशा आसा। दिवचल तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारांत सध्या भाताची लुवणी आणि मळणीची कामां नेटान सुरू आसात। चडशे कडेन ही कामां पुराय लेगीत जाल्या। अंदू मिरगाचो पावस उसराव सुरू जाल्ल्यान भाताची लावणी कांय दीस म्हळ्यार सुमार 20 ते 22 दीस उसराव सुरू जाल्ली। भाताच्या लावणीची कामां हातात घेतकीच मजगती पावसानय धुमाकूळ घातिल्लो। ताका लागून शेतकार हुसक्यात आशिल्ले। मात ताचे उपरांत हवामान संतुळीत उरलें। संतुळीत हवामानाक लागून अंदू भाताचें पीक समाधानकारक आयला अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा। फाटल्या कांय वर्सांच्या तुळेच अंदू 30 ते 35% भाताचें उत्पन्न वाडटलें अशी आशा आसा। शेतकी खात्यानय तसो अदमास उक्तायला। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत।